नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। साळगांवां रेंट बायकाच्या वादाक लागून बापूय पुताक शेपलायले। साळगांव पुलीस स्टेशनार दुबाविता आड कागाळ केली नोंद। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास आसा सुरू। गोंयांत व्हड प्रमाणात सरकारी नोकऱ्याचो घोटाळो जाल्ल्यान पुलिसांनी 2.41 कोटी रुपया परस चड फटवणूक केल्ल्याचे 27 गुन्यांव केल्यात दाखले। कालेच्या ग्रामसभेत गाजलो गावातलो अर्दकुटो रस्तो। भाटकाराच्या आक्षेपाक लागून रस्तो उरला तशा तसो। शाळेतूय चल्ला विजेच्या आपालिपाचो खेळ। भारतीय भाषांची जतनाय करप ही आसा काळाची गरज। सध्याच्या डिजिटल युगात काय भाषा नानपैत जावपाच्या आसा वाटेर मुख्यमंत्र्यान उक्तायले मत। दवर्ली दिकल्पाची तापली ग्रामसभा। या ग्रामसभेत जमनीच्या सर्वेक्षणाक थळाव्यांचो खर विरोध तशेंच हेर विशयाचेर लेगीत जाली चर्चा। सरपंच मिनीन कुलसोची माहिती। आयतारा केळशीची जाली ग्रामसभा। बेतूल पोर्ट आनी रस्ता सुण्याचेर खोलायेन जाली चर्चा। मात ग्रामसभेत बेतूल पोर्टाचो विशय गाजलो बरोच। आता खबरो विस्तारान। साळगांव रेंट बायकाच्या वादाक लागून बापूय पुताचेर हल्लो करपाची घडणूक उक्ताडार आयली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण साळगांव वाठारांतल्या हॉटेल आल्डिया सिएस्टा लागसर रेंट बायक भाड्याक दिवपाच्या वेव्हारा विशीं जाल्ल्या वादाक लागून कांय जाणांनी मंजीत नायक आनी महेश नायक हांचेर हल्लो केलो तशेंच जिवेशी मारपाची धमकी लेगीत दिली। उपरांत मंजीत महेश नायकान साळगांव पुलीस स्टेशनार दुबाविता आड कागाळ दाखल केली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। कालांगूट आसले गाडी दिवपाक गेल्ले एका फ्रेंडा म्हणजे गॅस्टाक गाडी दिवपाक गेल्ले। सो म्हाज्या एकट्या फ्रेंडान म्हाका फोन मारून सांगलो की एकटे तेजे आनी एकट्या फ्रेंडाक मातशे झगडी जाता, ते लोक ते तुमच्या वाड्यावयले लोक येवन मारतात म्हणून। सो कितें जाल्यार मातसो प्रॉब्लम आसा पळय ताका आडय म्हणून आपूण येता म्हणून पूण हांव फुडें गेलो। जेन्ना थंयसर पावलो ऑन द स्पॉटार पावलो ताका मारतले थंयसर, तेन्ना तो सायडीक घाल्लो आनी ताका विचारलें क्या हुआ, म्हणजे बायलो तो ताका सांगलें कितें जालें काय म्हणून। सो तो तोंडाला मारलो म्हणून आपण विचारलें कोणी मारले ह्यो दाखय, थोडे लोक आसले थंयसर कोण आसले दाखय म्हणून। तितक्यान एकटो आमच्याच वाड्यावयलो आसलो थंयसर हे कृष्णा केरकर म्हणून। सो तेणी म्हाका विचारलो तूं कित्याक येयला रे हांगासर, तुगे दादा समजता तुका? हांवें म्हटलें ना, म्हटलें हांव फ्रेंडाक मारला तेका लागून येयला म्हटलें, तुका तुजे काय प्रॉब्लम ना। मागीर तो फुडें गेलो, मागीर इतक्यान तेणी आपल्या भावाक उलो मारलो, तेजें नांव दिलीप केरकर आनी एकलो येयलो ताजो भाव राजेंद्र केरकर। ते येयले आनी मागीर म्हाका पयलीं मारपाक स्टार्ट जाले। तितक्यान मारून म्हाका सकयल उडलो, तोंडार मुठी मारली, नाकार फाटल्यासून मुठी मारली आनी मागीर हे जालें बेश्टे मारीत रावले आमकां। मागीर हे करून फुडें धांवन गेले, तेन्ना डॅडीक मारपाक स्टार्ट केलें। हांव हाडोवपाक गेलो मागीर म्हाका जमनीर उडयलो हेंच्यांनी आनी खोट्यो बीन मारल्यो, पोटार खोट्यो मारल्यो, फाटीर खोट्यो मारल्यो, तकलेर फाटल्यान खोट्यो मारल्यो आनी सकयल उडयलो। हांव सगळ्याक गाडयो भाड्याक दितालो। ते वाड्यावयले क्यू सिस्टम केला तेंच्यांनी, हांव तेंच्या क्यू सिस्टमाक नासलो। हांवें म्हटलें म्हाका नाका, हांव म्हटलें म्हाजो धंदो हांवूनच चलयतालो। ह्यो गाडयो म्हाका कॉलिंग येता, थंय हांव गाडयो दिता, थंय येता थंय किल्लोस करता, आमकां मारता। आतां म्हाका मारला तेंच्यांनी मुठी मारून, बाबलो केरकर, कृष्णा केरकर, दिलीप केरकर आनी राजेंद्र केरकर हेंचे हांवें कांय करूं ना, कांय ना, म्हाका बेश्टो हेंच्यांनी मारला। आनी वयता थंय झगडे करता म्हणजे आमकां मारपाक, आमच्यो गाडयो दिवपाक दिना। हे जर पुलिसान हेंचेर मातशें स्ट्रिक्ट घेवचे कायदो हेजे कडेन। तू थंय रावलो, उबो रावलो? हांव उबो जालो, म्हाका कांयच खबरूच ना। हांव उबो रावलो गाडयेरूच येयले तर म्हणजे मुठी मारल्यो, खोट्यो मारल्यो। आतां दोळो म्हाका दिसपाकूय हे जाता आनी आतां छातयेनूय दुखोंक लागला मागीर। तुम्ही आता पोलीस कंप्लेंट दिली? पुलीस कंप्लेंट केलाय। आता पुलीस ऍक्शन कितें घेता ते म्हाका कांय खबर ना। आता पोलिसांनी कितें सांगला? पुलिसान अजून कांय सांगूंक ना म्हाका।
आता तो म्हणटा तो FIR बरयता म्हणा अजून काय आता कितें करतलो ते म्हाका काय खबर ना. मेडिकला गेल्लो मेडिकलाक गेल्लो म्हणजे प्रेशर बी वाडलेलो आहा. म्हाका सांगल्यार रेस्ट घे म्हणून. आमी रेस्ट घेतल्यार आमच्या पोटाचे भुरगे कोण पळयतलो. हे तर आमकां मारतात येतना. तुमची पहिली कितें पर्सनल एनिमिटी बीन? पयलीं ते क्यू सिस्टमाक लागून हें जाल्लेलें आनी कांय ना. सो इन्सिडेंट हो घडलो की आता ते रेंट बायक आता तुम्ही वाड्यान जे ते हे दादागिरी करून करतात पळय आणि त्यांना तुम्ही इनोसंट लोकांक तुम्ही आता ते मारून करता. आमच्याकडे फुटेज सुद्धा आहा त्याची, तुमकां फुटेज आम्ही दितली ती. आता हांव कितें म्हणटा पुलिसांनी अजून पासून काय एक्शन घेवना. आता त्यांच्यानी कशें कितें सेटिंग केलां, खंयचे MLA जावं कितें जावं कसलें कितें सेटिंग केलां ते आमकां काय खबर ना. अजून पासून कांयच ना. पुलीस आमकां खाली बरोवन दी आनी हें दी आनी तें दी चालू आहा. सो म्हाजें एकूच म्हणणें कितें आहा पळय तें कितें आहा तें तुमी तांकां एक न्याय दिवचो. गोंयांत व्हड प्रमाणात सरकारी नोकऱ्यांचो घोटाळो जाल्ल्यान पुलिसांनी 2.41 कोटी रुपया परस चड फटवणूक केल्ल्याचे 27 गुन्हे दाखल केल्यात. मजगतीं फाटलीं सुमार 2 वर्सां जालीं कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतले मुखेल दुबावीत पुजा नायकाचेरय लोकांकडल्यान कोट्यांनी रुपया गुठलायल्याचे गंभीर आरोप आसात. पळयात. पुलिसांच्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येता की 2024 हे गोंयांतल्या नोकर घोटाळ्यात सगळ्यात चड वर्सा आसा. तातूंत 26 केसी आनी 2.16 कोटी रुपया परस चड एकठांय जाल्लेय पळोवपाक मेळटा. चड करून ऑक्टोबर आनी नोव्हेंबरांत संघटीत भरती घोटाळे दाखयतात. 2025 वर्सा कितल्याशाच जाणांक अटक करून लेगीत फटवणूक चालूच आसा. 25 लाखांचो नवो खटलो सुरू आसा. वास्को, पणजी आनी दिवचल हे मुखेल हॉटस्पॉट जाल्यात आनी तातूंत 60% परस चड केसी आसात. फसवणूक करपी पुलीस, PWD, वीज, शिक्षण, संरक्षण ह्या खात्यांच्या नावांचो वापर करून 3री आनी 4थी श्रेणीच्या पदा खातीर अर्जधारकांक लक्ष केल्ल्याचेय अहवालांतल्यान दिसून आयला. 2 लाख ते 40 लाख रुपया मेरेन रक्कम आसा. जाल्यार चडशा प्रकरणांची चौकशी अजून सुरू आसा. अजून मेरेन केंद्रीय यंत्रणेची चौकशी जावंक ना. फाटले सुमार 2 वर्सां जालीं गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. जाल्यार कांय म्हयन्या पयलीं कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतली मुख्य दुबावीत पुजा नायकान लोकांक नोकऱ्यो मेळोवन दिवपा खातीर आपणे एका मंत्र्याक 17 कोटी रुपया दिल्ल्याचे आरोप केल्ले. तशेंच मंत्र्याचे आनी अधिकाऱ्यांची नांवांय घेतिल्ली. ह्याच कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचो विशय विधानसभेच्या सभाघरांत गाजलो. गोंयांत लोक सरकारी नोकऱ्यांच्या आशेन पयशे दिवन नोकऱ्यो मेळोवपाच्या हायसाक बळी पडटात. पुजा नायकानूय जायत्या जाणांक फटयल्यात खंय. वर्स 2019 ते 24 ह्या काळात पुजा नायकाच्या खात्यात 3.5 कोटी, घोवाच्या खात्यात 4.5 कोटी जाल्यार चलयेच्या खात्यात 13 लाखांचे ट्रान्झॅक्शन मेळ्ळा. पुजा नायकाच्यो आलिशान गाडयो आनी फ्लॅट जप्त केल्या. ताची किंमत 4 कोटीची आसा अशी जाप मुख्यमंत्र्यान ह्या फावटी विधानसभेत दिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा कालेच्या ग्रामसभेत साबार महत्वाचे प्रश्न चर्चेक आयले. चर्चेचो मुखेल प्रश्न म्हणल्यार कष्टी गांवचो रस्तो आनी शाळा आशिल्ली. भाटकाराच्या आक्षेपाक लागून हो पोर्तुगेज काळांतलो रस्तो आजून जायना अशें थळाव्याचें म्हणणें. तशेंच शाळेत वेंचणुके वेळार विजेची जोडणी दितात मागीर गायब जाता. ह्या वातावरणात भुरग्यांनी शाळेत रावपाचें कशें अशें थळाव्यांनी ग्रामसभेत मागलें. पळयात. आयतारा कालेच्या ग्रामसभेत साबार महत्वाचे प्रश्न चर्चेक आयले. चर्चेचो मुखेल प्रश्न म्हळ्यार कष्टी गांवचो रस्तो आनी शाळा आशिल्ली. कितलीशींच वर्सां जालीं काले वाठारांत लोकांक डांबरीकरण रस्तो ना. भाटकाराच्या आक्षेपाक लागून हो रस्तो तसोच उरला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. तशेंच गांवांतल्या शाळेत अजून मेरेन सारकी वीज जोडणी ना. सरकार प्रत्येक वेंचणुकेत हे शाळेत 2 दीस वीज जोडणी दिता, मात उपरांत वीज गायब. भुरग्यांनी ह्या विजेच्या आपालिपा करपी शाळेत शिकपाचें कशें? 1963तली ही शाळा 2024 लेगीत अशें उरला ही एक खंतीची गजाल अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ग्रामसभा आसलेली ते ग्रामसभेचो आमचो कश्टी वार्ड जो आसा त्या कश्टी गांवाचो मेन प्रॉब्लेम म्हणल्यार रस्तो. जो पयलींचो पोर्तुगीज टायमाचो रोड जो आसा हो खंय तरी आतां प्रायवेट जाल्ले कडेन आसा. कसो जालो कितें जालो आमकां कांय खबर ना. आनी प्रायवेट जाल्या कारणान ते सायडीच्यान रोडा वयल्यान जे पयलींच्यान लोक यो वच करताले, पूण आतां जे कोण वयता तांकां खंय तरी थंगसर जो ओनर जो कोण आपण ओनर म्हणटा तो थंगसर तांकां आडयता. मागीर आमगे गांवचे लोक जे आसा हे खंय तरी तेणी खंय तरी एफर्ट घेतले आनी तेणी डॉक्युमेंटेशन काडले. डॉक्युमेंटेशना प्रमाणे आमी अजाप जाले की जो रोड तो भाटकार जो कोण आडयता हो रोड ऑलरेडी 1989 त्या रोड जाल्ले कडेन आसा. कॅडेस्ट्रल प्लॅन जे आसा पोर्तुगीज टायमाचे ते प्लॅनाची ती शाळा लागले कडेन आसा. इतले आसून सुद्दां ते शाळेक आतां पयर झेडपी इलेक्शन जालें. झेडपी इलेक्शन गेल्ली
प्रत्येक इलेक्शनाक 2 दिसा शाळेक लायटी कनेक्शन दिता गव्हर्नमेंट. इलेक्शन जालें दुसरे दिसा लायटी कनेक्शन कट करता. हे झेडपी इलेक्शनाक सेम जालें. इलेक्शन जातकीर दुसरे दिसा लायटी कनेक्शन कट केलां. पण ते भुरग्यांनी ते शाळेक रावपाचें कशें? जेन्ना आमी ते शाळेंत शिकताले तेन्ना म्हाका अजूनय याद आसा, हांव न्हू म्हाज्या फाटल्यान जे रावल्या ते सगळे मास्तर त्याच शाळेंत शिकल्या. पळय त्या टायमार ते शाळेक सुमारे 2000 तरी स्क्वेअर मिटर जमीन शाळेची आसलेली. थंयसर भुरगीं खेळटाले, ग्राउंड आसलो, सगळे खेळटाले. पूण आयज 114 जर पळयलें जाल्यार 300 स्क्वेअर मिटर जागा शाळेची आसा आनी उरले सगळे ती प्रायव्हेट आसा. आनी ताका लागून तो प्रायव्हेट कोण ओनर जो आसा तो थंगसर शाळेक लायटी कनेक्शन दिना, उदका पायपलायन व्हरपा दिना. अशी सध्या ही दुर्दैव म्हणपाचें आमचें की 1963 हाजी भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना शाळा बांदलेल्यो तितूची ही एक शाळा जावन आसा, गांवां बांदल्यो त्यो. आनी ती इतली पयलींची शाळा जावन सुद्दां तितून लायटी कनेक्शन ना. आतां हितून सीएम कितें करता नाल्यार सीएम खरो एज्युकेशन मिनिस्टर जावन आसा, डिपार्टमेंट तेजे अंडर आसा, तेणी खंय तरी हितून लक्ष घालपाक जाय आसलें. पूण तितून सीएम लक्ष घालना, ऑथॉरिटी उरले कोण आसा ते लक्ष घालना. ताका लागून सगळे लोकांक त्रास जाता. आणि दुसरे म्हणजे 2 एस्टिमेट स्ट्रीट लायटीचे पास जाल्ले आसा ते बेगींतल्या बेगीन जातले. जो रस्तो आसा कश्टी टू आमी म्हणटा BNF प्लांट नाल्यार कोरेगिरी म्हणटा, ह्या रस्त्याचो ऑलरेडी एस्टिमेट बी जाल्लो आसा, रेडी आसा. पूण थंय काही कारणास्तान जो कंसर्न एक भाटकार आपूण कंप्लेनी घालता आनी कंप्लेनी घालता आसतना तो रस्तो आपल्या प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणटा. पूण पंचायत थंय सपोज ते पेपर डिटेल आहा ते पेपर काडून पळयतले आनी त्या रस्त्याचे जाता तितले बेगीन काम पुरवती वयतले. जो कोण ऑब्जेक्शन घातल्यार आमदाराच्या हात बांदून उरता, डिपार्टमेंटाच्या हात बांदून उरता. पूण थंय पळोवपाक गेल्यार तो रस्तो आमी जे पेपर काडल्या त्या प्रमाणे जी प्रॉपर्टी आसा ती 1964 कडल्या भाटकारान कोणें घेतल्या. पूण 1964 तो रस्तो सर्वे प्लॅनाचेर लागलो आसा, कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचेर लागलो आसा, 17 तो सर्वे प्लॅनाचेर लागलो आसा आनी पंचायतीन तो 89 आनी 90 2 फाटी तो रस्तो केल्लो आसा आनी पंचायतीन ब्लॅक टॉपिंग केल्लो आसा. आनी तो रस्तो आसा तो इन 98 सर्टन पार्ट ऑफ रस्त्याचो 98 1608 स्क्वेअर मिटर हो कोण तरी पर्सनल आपल्या भाटकारान आपल्या नांवार करून घेतलो आसा. कसो नांवार केलो, कितें केलो ते पेपर मेळना अजून. पूण म्हाका दिसता जो कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचेर रोड दाखयता आनी सर्वे प्लॅनाचेर रोड दाखयता तो कसो आपल्या नांवाचेर करपाक शकता हें म्हाका तरी कांय इन्फॉर्मेशन ना. ते पेपर कितें आहा ते काडून मागीर तेचे आमी डिटेल करतले आनी आमदारान फुल्ली इन्शुरन्स दिल्या त्या रस्त्याक कितें ते आपूण पाठपुरावो करून घेतले. आणि स्कुलाची जी लायटीचे प्रॉब्लेम पळय स्कुलाची लायटीचे म्हणटे आमी आतां हालींच 22 पंच जाल्ले आनी स्कुलाचो प्रॉब्लेम स्कूल आसा ते सर्वे प्लॅनाचेर 63 डिमार्केट केल्ले आहा. हेजी आसा कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचेर सर्वे प्लॅन 63 आहा ते बांदले आसा. पूण आमची गव्हर्मेंट आसा जे इलेक्शना पुरते 2 दीस थंय लायट दिता आनी मागीर 2 दिसां उपरांत भाटकारान ऑब्जेक्शन म्हणून लायट काडटा. पूण हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करूंक सोदतां आनी आज गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता आज ग्रामसभेक स्पेशली रेजोल्युशन अपॉयंट केल्लें आसा. आमचे एज्युकेशन मिनिस्टरा धाडपाचें आनी गोंयचे CMा धाडपाचें आनी तशेंच स्पिकर आनी आमचे आमदार हेकाय तें लेटर धाडपाचें. ती लायट आहा ती परमनंट उरची कित्याक भुरग्यांचे भवितव्य थंय शाळेवयल्यान जाता आनी तांकां लायट ना. आनी सांगपा म्हणल्यार सोदता थंय लायटी फेसिलिटी ना, गरम जाता, फॅन ना, लायट ना, भुरगे लोकांनी एडमिशन करपाचेंय कमी केलां. सरकारान तेजे निश्चित प्रयत्न करून ते लायटीचें प्रोविजन करून दितले अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भारतीय भाषांची जतनाय करप ही काळाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलें. सध्याच्या डिजिटल युगात कांय भाशा नानपयत जावपाच्या वाटेर आसा अशी खंत मुख्यमंत्र्यान चित्पावन ब्राह्मण संघ संमेलनाच्या उक्तावणा वेळार उक्तायली. पळयात. आयतारा पयले संवसारीक चित्पावणी भाषा संमेलनाचे उक्तावण जाले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हण त्या संमेलनात हजर आशिल्ले. चित्पावन ब्राह्मण संघाच्या आदारान हे संमेलन घडोवन हाडिल्ले. भारतीय भाषांची जतनाय करप ही काळाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायले. तशेंच सध्याच्या डिजिटल युगात कांय भाशा नानपयत जावपाच्या वाटेर आसा अशी खंत मुख्यमंत्र्यान उक्तायली. भारतीय भाषांचे संवर्धन जावप ही काळाची गरज आसा आणि भारतीय भाषांचे संवर्धन हे सरकार करूंक शकना. भारतीय भाषेचे संवर्धन हे आमी भाषा उलोवपी लोकूच करूं शकता. आमी म्हणटा की कालांतरान खुबश्यो भाशा ह्यो ह्या डिजिटल युगात ह्यो नश्ट जायत आसा कित्याक
आमी आमची भाशा उलोवपा खातीर आमी लजता आनी तीच भाशा आमी आमच्या घरातूच उलयना म्हणून ती नवीन जनरेशनाक कळना आनी नवीन जनरेशनाक कळना आनी मागीर फुडें भाशा ती लुप्त जायत वयता. त्या खातीर कारण आमी पळयता की ह्या डिजिटल युगात सगळ्यात जाण आपल्या घरातूय बी इंग्लीश उलोवपाक लागल्या. आई बाबा भुरग्या कडेन इंग्लीश उलयता. हांवें त्या गोंयांत थोडे अशे भुरगे पळयले ताका कोंकणी कळना म्हणटा तो. ताजे पेरंट्स सांगता ताका कोंकणी कळना म्हणटा तो. म्हणजे तुम्ही विचार करात आमी आमची मायबोली भाशा कोंकणी म्हणटात तर भुरग्याक कोंकणी कळना आसत जाल्यार ताजे संस्कार आनी कितें जातले. म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे पयल्याच पयलीं अभिनंदन करता की चिंतपागत भाशा हिका परत एकदा संवर्धन दिवपा खातीर तुम्ही केल्ले कार्य, तुम्ही करीत असलेले कश्ट त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन. आणि ही भाषा तिची उदरगत आनीक मोठ्या प्रमाणात जावची ती नो डाऊट तुम्ही म्हणता तशी लेखी रूपातूय असलेली तिचे ग्रंथ रूपात आनीक तयार जावची, व्याकरण रूपांतल्यान तयार जावची, सगळ्यांच्या पर्यंत जावची, डे टू डे उलोवपाक ती येवची आणि ते रायटिंगांनी खूप मोठ्या प्रमाणात येवची. आणि थोडीशी म्हणजे ब्राह्मण समाज सोडून आमच्या सारख्या इतर लोकांकूय थोडी कळपाक लागली जाल्यारूच ती आनीक बरी जातली. म्हणजे सामान्य मनशांक ती कळपाक लागतली. होच म्हाजो उद्देश, वेगळो कांय उद्देश ना. ज्या निमित्तान एक एकदा समजता पण ती उलोवपाक कठीण वता. ओके, आमी बरेचशे फावटी थोड्या जाणांक त्या भाशेंतल्यान उलयलो काय आपल्याक हिणयता अशें दिसता, बट तो हिणोवप असो न्ही, कारण त्या भाशेचो आदर आसा. आमी पेडण्यांतल्यान वचून जर हांव पेडणेकारान त्या भाशेन उलोवपाक लागलो जाल्यार तो ताका डिसरिस्पेक्ट दिसपाक जायना. वयल्यान ताका तो दिसपाक जाय की हय की आमच्याच सारको बाबा तोय उलयता जाल्यार दॅट शूड फील प्राऊड म्हणटा तशें. म्हणून म्हणजे त्याच ती हांगा पळय हेजेर म्हणपाक लागले जाल्यार थोड्या जाणांक दिसता की हांवें वायट उलयलें काय म्हणून ते. इट इज नो डाऊट की इट इज आपलेपणा जो आसा पळय तो व्यक्त करता अशें म्हणटा वता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शारी भागातल्या जमीन सर्वेक्षणात दवरली दिकरपाल पंचायतीचो आस्पाव करपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्ल्यान आयतारात जाल्ल्या ग्रामसभेत बोवाळ जालो. 10 वर्सां आदीं असो यत्न जाल्लो तेन्नाय लोकांनी विरोध केल्लो आनी आतांय पंचायत वाठारांतल्या भू सर्वेक्षणाक दवरली दिकरपाल नागरिकांनी ग्रामसभेत विरोध केलो. पंचायतीचे हक्क काढून घेवपाचे यत्न सरकार करता. गरजेची परवानगी दिवपाचे अधिकार फक्त सचिवाक दिवन कायदो दुरुस्ती केल्या. आता पंचायत क्षेत्राचो पालिका क्षेत्रात आस्पाव केल्यार हाचो सगळ्या नागरिकांचेर परिणाम जातलो अशें थळाव्याचें म्हणणें. To the Director of Settlement Land and Records हाचे बाबतींत सर्वे करची म्हणून पब्लीक नोटीस येयले. सो त्या प्रमाण म्हाका ते हांवें ते खंयचे तरी पेपर हें केलें आनी हांवें ते फायंड आउट काम केलें. आमगे बॉडी मिटींग जावना, कॅबिनेट मिटींग जावना, पूण लोकां पयले कॉन्फिडन्स घेवपाक आमी एक स्पेशल ग्राम सभा काडली. सो ती सर्वे जावपाक मे बी ती आमकां जाता आसली, इफेक्ट जातली आनी आमगे क्लोज टू द म्युनिसिपालिटी आहा ती. सो मे बी ती आमकां ट्राय करता आसतलें म्युनिसिपालिटी घालपाक. आनी जरी तर आमकां म्युनिसिपालिटी जर घाले जाल्यार म्हाका दिसता आमगे लोकांक जावपा ना, कित्याक आमगे विलेजी आनी लोकांक जायते भाशेन लोकांक पंचांक जावं सरपंच मेळपाक सवलती मेळपा ना एक म्युनिसिपालिटी आनी तांकां डिफरंट हें जातलें. सो त्या खातीर आमी ही ग्रामसभा घेतली आनी ही ग्रामसभा लोकांनी सगळ्यांनी ओपोज केल्लो आसा. म्हाका दिसता हाजेर सरकारान खंय तरी लक्ष घालपाक जाय, कित्याक सगळ्या हातून सेक्रेटरी काम करूं कम्फर्टेबल कितें जाता तो ना जाल्यार हातून एटलिस्ट सरपंचा तरी ऑप्शन आसताली ते इन्कम सर्टिफिकेट मागीर ड्युटी. सो म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी सगळे पंचायतीन कारवाय करपा जाय आनी हेजेर मुखार येवपा जाय. आसा तशें पद ते दवरपाक सरपंचाक रायट दिवपाक. जरी तर सगळो रायट सर्टिफिकेट गव्हर्मेंट सर्वंट ताका सगळी बाबतींत खबर आसता गांवची कोण कितें कितें तें सगळें. सो एटलिस्ट आमी एज अ सरपंच म्हणून वॉर्ड मेंबर कन्फर्म करता ते प्रमाणे लोकांचे कितें काम करून दिता. आमगेले हिंगा ओपोज आहले सगळ्यांक लोकांक गेले. सो ती म्हाका आतां एक आमी घेतले तेवूय आमी ओपोज केल्ले आसा आनी फुडाराकूय आमगे आतां नेक्स्ट आमगे 24 बॉडी मिटींग कम्युनिटी मिटींग जाता म्हणटकीर 8 तारखेक परतून ग्रामसभा तेकूय आमी डिस्कशन करतले आनी गव्हर्मेंट फायंड आउट करतले हें सर्वे कित्याक जाता कितें डिटेल सगळें. सो आमकां स्पश्टपणे लोकांक सांगपाक मेळटलें. आयतारा केळशी ग्रामसभेत साबार विशयाचेर चर्चा जाली. मात बेतूल पोर्टाचो विशय बरोच गाजलो. थळाव्यांनी बेतूल पोर्टाक खर विरोध केला.
तशेंच मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या हद्दीत आशिल्ल्या पोर्टाक हाडून उडोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. ह्या पोर्टाक लागून पर्यावरण आनी पारंपारीक नुस्तेमारी वेवसायाचेर परिणाम जातलो अशें तांचें म्हणणें. 2019 CZMP प्लॅन ड्राफ्ट प्लॅन पट धाडला हो आमकां पयर थ्रू ईमेल येयला ओके फ्रॉम द PDO आनी ईमेल येयला आनी हेजेरी आमकां तो 14 तारखेक ईमेल येयला आनी इट इज ऑल ओवर गोवा. बट जेन्ना आमी कावेलोसीन आमगेलो ड्राफ्ट प्लॅन तरी 2019 चोयल जाल्यार what was shocking was it is shown as Betul Port. Betulagu Port दाखयला आनी opposite all Betul is Kavelosi Mobile. आणि ही एरिया हा ती फुल एरिया इज शोन एज NPA, Marmuma Port Authority, which people have objected and we have rejected it completely that they should scrap because 2011 ago हो पोर्ट लिमिट आहा तो आसोना 2011 हा पोर्ट लिमिट आसोना थिंगा तो काडलो because people have objected the satellite port and suddenly in this plan it has been shown. So it was very shocking. That's why we have convened a meeting. सगळे आमगेले फिशरमॅन शॅक ऑपरेटर्स जावं वॉटर स्पोर्ट्स आणि लोकूय आमकां हिंगा पोर्ट नाका बेतलां इवन दो इट इज नॉट इन आवर विलेज इट इज ऑपोजिट आमकां कित्याक नाका तें सांगलां वी आर डिपेंडिंग ओनली ऑन ट्युरिझम आनी दुसरें म्हणल्यार हे पाटी CZMP CRZ आमकां हो गेल ते पार्टी फायनलायज करून पयले ड्राफ्ट प्लॅनाक पब्लीक नोटिफिकेशन हियरिंग नोटिफिकेशन म्हणून धाडलें हे पाटी कांय धाडला एक ईमेल धाडला आनी दॅट इज टू सेक्रेटरी आनी आयज कितें जातलें ताका डेडलायन दिला 20 तारीख आज 18 तारीख आमगे घेयली बट अदर पंचायत हू हॅव नॉट ओपन द ईमेल्स ऑर दे आर नॉट अवेअर इट इज नॉट गुड सो आमी हेजेर निशेध मारला सो वी हॅव अपोज्ड एवरीबडी ऑल टुगेदर इन दीस ग्राम सभा सेइंग दॅट we reject the Betul Port and the Murmunga Port Authority. So दुसरो आनी एक मुद्दा आसलो म्हटल्यार तो stray dogs. That village panchayat from last 1 year is working very hard because we had a lot of stray dogs, stray bite issues on the beach. Finally, after working along with the authorities, along with the NGOs, along with our dog shelter, we have minimized. And I can tell Panchayat has been complimented by the Gram Sabha members that with our efforts, at least the dog bites has been almost zero. Last 6 months zale amka only dog bite asna karna येईल ना because आमी दोन पार्टी एक कडेन सुण्यांक जेवण घाताय we are spending a lot of money and where dogs are being feeded stray dog beach side especially dogs are being feeded twice a day 1 o'clock and 6 o'clock by one of our Gram Sabha members. आणि म्हाका दिसता अदर मेजर्स स्टरलायझेशन केला आमी वॅक्सिनेशन करताय सो दॅट डॉग बायट इश्यू हॅज बीन रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट टू झिरो. वेर्णा IDC हांगासरल्या खाजगी क्रिकेट मैदाना लागसर क्रिकेट अकादमी प्रकल्पाक IPB म्हणल्यारूच गोंय गुंतवणूक प्रोत्साहन आनी सुविधा मंडळान दिल्ल्या मंजुरीक लोकांनी ग्रामसभेत विरोध केलो. क्रिकेट अकादमी खातीर 25,000 चौखण मीटर जमीन गुंतवणूक प्रोत्साहन क्षेत्र म्हूण घोशीत करपाच्या निर्णयाक लोकांनी विरोध केलो. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हूण घोशीत केल्या जाल्यार कोर्टाक वतले म्हूण ग्रामसभेत थाराव पास. आयतारा लोटले पंचायतीची खासा ग्रामसभा जाली. 7 तारखेक एक प्रोक्लेमेशन पब्लिश केला न्यूजपेपराचेर की 25,000 स्क्वेअर मीटर सर्वे नंबर 323/1D आणि 323/1F हे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर करपाचे आसा आणि कोणाक ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार ते दिवचे म्हणून विदीन 30 days. आता इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर करपाक पयलीं इन प्रिंसिपल एप्रुवल दिवपा पडटा IPB आणि ही पड एरिया आसा ती जी 1919 पड क्रिकेट स्टेडियम पड आयला ती एरिया ताणी पयलीं 2023 पंचायती कडल्यान लायसन्स घेतलें कन्स्ट्रक्शन बांदपाक TCPनूय एप्रुवल दिल्लें बट ताजेर एक कंडिशन आशिल्लें की कन्वर्शन सनात नासतना तुमच्यान कमेंट्स करपा जायना म्हूण वर्क. आतां हेणी 2023 सावन 2025 ताणी हें काम चालू केलें आनी स्टेडियम कंप्लीट केलो आनी इनॉग्रेटूय केलो CM सावंतान. सो विदाउट कन्वर्शन सनात ताणी कमेंट्स केले आनी पंचायतीन कसलेंच एक्शन घेवना ताणी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पयलीं इश्यूच करूंक जायनासलें विदाउट कन्वर्शन सनात. इतलें म्हणजे लोकांचे हेंच ना जाल्ल्या भाशेन कॅरच ना जाल्ल्या भाशेन ते फक्त IPB म्हाका रिटर्न दिला की आमी फक्त 2 क्रायटेरिया पळयता. एक इस्टेटाक कितलो रेवेन्यू येतलो तो
आणि एक एम्प्लॉयमेंट कितले जातलो तो. आतां ताणें म्हटलं की ते 950 लोक एम्प्लॉय जातले फॉर द 5 years आणि 17.75 crore रेव्हेन्यू येतलो. सो हेजे वयल्यान तुमी पास करता. म्हणपाचे मग त्याचे नेगेटिव्ह इफेक्ट गांवाचेर कितें येतले, लोकांक कितें इफेक्ट जातलो, एक प्रपोजल घाला, एक्सप्लेन करा प्रोजेक्टा पंचायतीक सगळे. म्हणजे तुमी डंप करतले आनी गांवांत घेवचे. आनी हाकाच लागून आतां गोंयभर चल्ला ते रेजोल्युशन घेतला की पंचायतीन ताका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन धाडपाचें एज पर द प्रोक्लेमेशन की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. हे सगळे रिजन्स घालून की हो प्रोजेक्ट नाका आनी तांकां इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया दिवचे न्ही म्हणून. आनी इतले कोण ऑब्जेक्शन करून जरी दिले इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर केलो जाल्यार रेजोल्युशन घेतला की पंचायतीन मुखार कोर्टान वचपाचें आनी चॅलेंज करपाचें म्हणून. आनी सेकंडली आनीकूय रेजोल्युशन घेतला की मेमोरंडम सेपरेट इंडिविज्युअल मेमोरंडम दिवपाक. अनादर 25,000 square meter IBBन एक प्रिंसिपल अप्रुवल दिला क्रिकेट अकॅडमी. आणि मेन मुद्दा आसलेलो आयचे ग्रामसभा ही आमी ऑब्जेक्ट करता. आतां IPB म्हणटा आसतना ते म्हणटा कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री. आमगेले गांवकारांक एकूच क्वेश्चन आशिल्लो जाल्यार तुमी इंडस्ट्री कित्याक सेटअप करना, प्रायवेट प्रॉपर्टी कित्याक IPB हाडटा. हो क्वेश्चन आमी ग्रामसभा घातला आनी रेजोल्युशन केला. आमी होल सगळ्या लोकांक मेळून आमी ऑब्जेक्ट करतलो. एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभा आसली आणि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभेंत लोकांनी युनिवर्सली रेजोल्युशन मूव केला की आमच्या गांवांत जो IPB हो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो प्रोजेक्ट येवपा आहा तो आमकां लोकांक बिलकुल म्हणजे बिलकुल नाका. सरकाराक आमचो एकूच प्रश्न, आमचे जे दोंगर, आमची शेतां, आमची खाजनां कितें आहा तितलें सरकार प्रोटेक्ट करपाच खातीर ते काबार करीत आहा. सरकार हांवें क्लियर कट मेसेज दिवपाक सोदताय, लोक युनायटेड आहा. लोक हुंयचेय वाटेन हे असले नाकाले प्रोजेक्ट जे दोंगर काबार करपाचे, जे शेत काबार करपाचे, आमचे पोट मारपाचे जे प्रोजेक्ट आहे ते लोक खोपोवन घेवपा ना. म्हणटच लोकांक आमी सरकार आयज ग्रामसभेंतल्यान आमी रेजोल्युशन घेतलां कितेंय जावं, आमकां कोर्टां वचूंक पडलें पडूं, रस्त्यार येवपा पडलें पडूं, सायटीर आमकां न्हिदोवंक पडलें पडूं, आमी सगळे वटेन तयार आसतले. सरकारान हेजी मातशें चोत्राय घेवची की लोक रस्त्यार येवचे आदीं हो जो प्रोजेक्ट सरकार लोकांचेर तापूंक सोदता तो सरकारान बंद करचो. आमी लोटलीकरांनी सगळ्यांनी एक मिटींग आपयली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिटींग ग्रामसभा जी लोकांक गेले. आतां 6 तारखे हे म्हयन्याचे जानेवारी 6 of this month जानेवारीक हे येयला प्रोक्लेमेशन येयल्लें ऑन पेपर सेईंग दॅट ऑब्जेक्शन्स रिली कितें आहा जाल्यार घालपाचें रिगार्डींग स्पोर्ट्स अकॅडमी आनी तुगेलो स्पोर्ट्स अरिना हिंगा आमगेलो IDC वेर्ना लोतली आमकां पडटा ज्युरिडिक्शनाक थिंगा. सो तुवें घाल्लें सगळें कितें ऑब्जेक्शन आहा तें सांगाय की ते बांदपा सोदताय 1919 स्पोर्ट्स आहा थिंगा. सो आमी लोकां कडेन आमी पंचायती मिटींग घेयली आनी आख्खे फूल लोटले लोकांक कन्सिडर करपाक आमी लोकांकूय आपयले आनी कॉन्फिडन्सान घेयले. आनी लोकांयले कितें ऑब्जेक्शन्स आहाय जाल्यार आमी लोकांक विचारली. लोकांनी जायतीं ऑब्जेक्शनां रेज केलीं. थिंगा 25,000 नो डेव्हलपमेंट झोना तें डेव्हलपमेंट जाता आनी ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन जालो आहा आनी आतां IBP आतां पास करतलो. सो लोकांनी जायतीं रेजोल्युशन घेयली आनी आमी ती नोट केले आनी आमी आतां तांकां ऑब्जेक्शन आमगेली फॉरवर्ड करतली. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV.